नॅशनलला पडींग आशिल्ली शेतां रोवपाचो निर्णय घेवन नॅशनलला फार्मर्स असोसिएशनान नॅशनलाची पडींग शेतां रोयली। ह्या शेतांनी तांच्यांनी भेंडी रोयल्या आणि तांचे उत्पादनय मोठ्या प्रमाणात वाढला, अशी माहिती नॅशनलला फार्मर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष विठ्ठल नाईक हांणी दिल्या। आरडीएस गोवा खातीर नॅशनलच्यान गौतम शिरोडकार। आमचो क्लब स्टार्ट करपाक एक हेतू म्हणजे जेन्ना आमी जो क्लब स्टार्ट केला 22 मे 2013 त्या टायमार आमी पळयल्लें की नॅशनला गांवांत चडशीं आमची शेतां जी आसा ती पडींग आसली आनी पडींग आसली म्हणजे म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 75% पडींग आसली शेतां जी उदकाक लागून आनी एक जनवरां हेर शेतां पिड्ड्यार करता ताका लागून एक पडींग आसली। तेन्ना हांवें आमच्या शेतकारांक एक 15-16 जाणांक तेन्ना एकठांय केले त्या टायमार आनी तांकां एक सांगलें की जी शेतां आमी पडींग आहा ती आमी खंय तरी आयज चालू करपाची गरज आसा, नाजाल्यार ही फुडल्या पिळगेक आहा ती आमच्या शेतां कितें ती कळपाक ना। ताका लागून आमी स्टार्ट करया म्हणून तांकां हांवें घेतलें आनी तेन्ना आमी स्टार्ट केलें आनी जेन्ना आमी क्लब स्टार्ट केला तेन्ना आमचो झोनल ऑफिसर संजीव मयेकर तेणी आमकां खूब हेल्प केलें। आयज आमी पळयता की आयज खुबसो आमकां म्हाका दिसता तेचो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आहा आनी म्हाका दिसता कमी दिसाक म्हाकाच जर पळोवंक वयलें म्हाजें 1 हेक्टर हांवेंनूच घातलेली आहा। एका हेक्टराक म्हाका आयज 125 ते 150 किलो आयज भेंडी उत्पन्न जाता म्हाका आनी टोटल एरियेचेर पळोवंक गेल्यार आमकां 200-250 किलो आयज भेंडी उत्पन्न जाता दिसाक। कोणाचे पडींग जे जागे आहा जमनी आहा तेंच्यांनी अशेंच कितें तरी एक भाजी लागवड करून आयज म्हाका दिसता ही जी भायली भाजी येता ती आमी खंय तरी बंद करून आमच्या गोंयांत पिकोवपाची गरज आसा।